बाळका जेजू ते मोमोगाच्या भावांनो भयणीनो आनी भुरग्यांनो हो शर्मा सुरू करच्या पयलें दोन संगती पयलें हे भुरग्यांचें मीस त्या देखून आज भुरग्यांची भास हांवें वापरली जाय पडटा न्ही कित्याक म्हूण सांगल्यार वडिलां कडेन वडांची भास वापरली जाल्यार भुरग्यांक समजना पूण भुरग्यां कडेन भुरग्यांची भास वापरल्यार वडिलांकय समजता त्या देखून हांवें भुरग्यांची भास ह्या शर्मा वेळार वापरूंक चिंतलां. दुसरें थोडीं सवालां विचारूंक आसात आनी तीं सवालां भुरग्यांक मात्र देखून भुरग्यांनी मात्र जाप दिवची. हांव जाणा वडिलांक त्यो जापी कळीत आसात म्हूण पूण जाप दिवची भुरग्यांनी मात्र. आमी सकाळीं देवाची भुरगीं वय पूण आज वडिलां आमी तिका वगीत बसया बरें घाल मागया भुरग्यां खातीर ह्या शर्मा वेळार जापी भुरग्यांनी मात्र दिवच्यो. मोगाच्या भुरग्यांनो आज आमी कळ्ळें फेस्त करता. कोण सांगता कोणा जाप कळीत आसा ताणें हात वयर घालचो. कळ्ळें फेस्त करता. तुवें भुरग्यांत जायत ओके सांग. महादेवृताचें फेस्त बरें. आतां आनी एक सवाल ह्या तिनी महादेवृतांची नांवां कोण सांगता हात वयर घाला. कोरपूंक सुरू केलें ती केशें बरें बरें करपिया येता उडासा घेता. तें गाय देवृतांचें म्हण न्ही एकल्याचें सांगया की सुरूचें तूं सांगताय सा मेघायल एक पुरो आता राव. दुसरें कोणा कळटा दुसरें कोणी तूं सांगताय गे गाब्रियल तें सांगलें जायत दोत्तो गाब्रियल दोगी ओके. तिसरें रफायल व्हेरी गुड. भुरग्यांनी बरी जाप दिल्या देव बरें करूं. आतां त्या गांव महादेवृताचें फेस्त हेर महादेवृत आसात की आसात म्हणटात पूण बायबलांत पळयत पुस्तकांत उल्लेख केली त्या गांव महादेवृताचीं नांवां हीं मिंगेल मायकल दुसरें गाब्रियल और गेब्रियल आनी तिसरो रफायल नाल्यार रेफेल रफायल. आतां मायकल ह्या मिंगेल म्हळ्यार कितें नांवाचो अर्थ कोणा म्हणून कळीत आसा गे खंयच्या एका भुरग्याक ह्या नांवाचो अर्थ कळीत आसा गे. फादर टोनी कडेन मागीर प्रायज दिवंक सांगता हांव. कॅम्पाच्या भुरग्यांक जाल्यार फादर टोनी उरलीं भुरगीं जाल्यार फादर रोवेल दितलो मागीर. कोणी दिना जाल्यार हांव तुमकां दिता बंद दिता मागीर. मिंगेल मायकल म्हळ्यार नांवाचो अर्थ कळीत आसा गे जायत हांव सांगता. मायकल नाल्यार मिंगेल म्हळ्यार देवा सारको हू इज लायक गॉड. देवा सारको हू इज लायक गॉड देवा सारको. आतां देवा कोणें पळयला कोणें पळोवंक ना. देवा पळोवंक जाता गे जायना कित्याक देव आत्मो पळोवंक जायना. म्हजो आत्मो हांवें पळोवंक जायना त्या देखून देव आत्म्याचो आत्मो म्हूण येत ताका पळोवंक जायना पूण देवा सारको. मिंगेल नांवाचें नांव अर्थ देवा सारको हू इज लायक गॉड. आतां मिंगेलाची इमाज सादारण ह्या सकट देवृतांची इमाज तांकां पाकाट आसतात. कित्याक म्हणल्यार हांव जाणा हें वांजलांत कितें बरयलां आनी मनशाचें काल्पनीक चिंतप तें कित्याक देवदूत सर्गार आसचे ताणें उबोवन सकयल येसय आनी हांगा आयले परत उबोवन पाटी वचत जाय देखून ताका पाकाट जायत न्ही गे. पाकाट ताका केल्यात आसूं न्ही तें पूण कुडीक मात्र पाकाट दिवेतात त्या पाकाट दिवंक जाय तर जायना. ते देवदूती एक आत्मस्वरुपी तांकां कूड ना देह इल्लदा जिविगळू जावं न्ही. आतां मिंगेलीची इमाज करता आसतना ताच्या हातांत एक व्हडलें खडगा सोड आसा आनी ताच्या पांयाच्या पोंदा एक सोरोप. तो सोरोप सैतान. आयच्या पयल्या वर्सा दानियेलाच्या पुस्तकांतल्यान वाचलें आमी उगडापण ग्रंथान पळयल्यार तो एक व्हडलो सैतान येता सर्पाच्या रुपार आनी ताका मिंगे जीवशें मारता. म्हळ्यार देवा सारको देव वायटा विरोध झुजता. देव बऱ्यांतलो बरो तो बरेपणूच आनी ताचें तें मेळ्ळें ना खोटेपण ना पाताक ना त्या देखून तो नाश करता सगळें नाश करता. मिंगेल देवा सारकें सगळें नाश करता वायट नाश करता. बरें मिंगेल मायकल हांगासर फादर मायकल आसा ताका हॅपी फेस्ट म्हणा मागीर मिसा उपरांत. बरें दुसरें गाब्रियल म्हळ्यार ह्या नांवाचो अर्थ द स्ट्रेंथ ऑफ गॉड देवाची सकत.
आता गाब्रियलाचे नाव खंयसा उल्लेख केला वांजेलांत वांजेलान सांगलें हांवें वांजेला म्हळ्यार नव्या सोल्यांत सोग वांजेलीस आसात थंयसर आसा कोण सांगता पळया भुरगीं मात वडिलांनी उलोवंक ना सांगला हांवें म्हाका इल्लोसो ताळो आयकलो वडालसो कोण सांगतात गब्रियल पडवेचें नांव खंयसर उल्लेख केला संदर्भ सांगला बरो ओके तुका पयलें चान्स व्हेरी गुड मुरयेक बरी खबर हाडल्या वेळार आनी एक कडेन आसा थंय तितके लागींत जकार्याक ताची पत्नी एलिझाबेथ जोन बाप्तिस्ताक जल्म दितली म्हणून म्हणजे आळे देवाची सकत गब्रियल आनी तो एक देवदूत मेसेंजर आनी बरी खबर हाडसो तो देवदूत जावन आसा आतां देवाक आसात जाल्यार कंचनच ना पूण मरी जुजे लागीं लग्न तिका जावना तर भुरग्यां कशें जावचें म्हणलें सवाल पूण देवाक खंयचें म्हणे आसा देगी ना परमोन्नताची सावळी आनी ताच्या सक्तेन ती प्रसूत जातली पळय त्या देखून देवाक आसा जाल्यार कांय ना तशेंच जाकार्याची पत्नी एलिझाबेथ तवळ म्हणसो वन्स डे म्हण तिका म्हणलें प्राय जाल्ली उत्तर प्राय पावली व्हडली मागीर भुरगीं जाता ते पळोवना मग तुमी केदाळाय ना जायना ती व्हडली माय माय म्हणचे आमी न्हय गी तिका भुरगें जावंक साध्य ना तरी जो बाप्तिस्त तिका उत्तर प्राय जल्मता देवाक आसात जाल्यार कांय ना देवाचे सकत आनी तसली बरी खबर गाब्रियल दूत वाडटा दोगांयकी पळय देखून देवाची सकत आनी तिसरें आनी निमाणें ताचें नांव घालें राफायल नांवाचो अर्थ कितें राफायल म्हळ्यार कितें वडांक तुमचे पैकी रफेल म्हणलो कोणी आसा गे रफेल वडांक आतां वडान उलयत रफेल म्हणलो कोणी आसा गे मी सांगिल्ल्या पैकी हात वयर आसा वडना राफायल म्हळ्यार हिलींग ऑफ गॉड देवान गूण करचे सकत तो बी ताच्या ग्रंथांत तो बी आसाक तो रुका म्हणत आसतना वयर सुकणी आसली वयर सुकणी आसल्यार पोंदा काले पडटा भुरग्यानो दनपारां जेवंक तुमी टिफीन ओपन करना रुका म्हणून बसल्यार खायला पडटा टिफिनांत चटणी पडटा दड्यापटी सत्रे करा तशें तो बी आसा थंयसर बसल्या वेळार सुकण्याचें मेळें ताच्या दोळ्यांक पडलें आनी तो ताची दिश्ट गेली कुर्डो जालो आनी ताका तवळ राफायल आयलो आनी ताणें गूण केलें तो उल्लेख थंयसर त्या बुकांत तो बी ताच्या ग्रंथांत केल्लो आमी वाचता हिलींग ऑफ गॉड गूण करचे सकत तर मोगाच्या भुरग्यानो मिंगेल गाब्रियल आनी रफायल ह्या तेगाय देवरुतां सारकें आस आमी जावंक आसा भुरग्यांनी तशें व्हडांनी हर एकली आमी देवाचीं भुरगीं आनी हर एकल्याक आमकां क्रिस्तांवांक आनी एक क्रिस्त जावंक आसा हेरांक आमी देव जावंक आसा क्रिस्त जावंक आसा आनी आयच्या ह्या संदर्भार आयच्या फेस्ताच्या उतरांनी सांगचें तर आनी एकल्याक हांवें देवदूत जावंक आसा आनी एकल्याक हांवें बोडवो श्रेश्ठ बोडवो जावंक आसा पोरवां राखोन बोडोवचें फेस्त सोमारा पूण आज आमी सांगचें तर आमी आनी एकल्याक बोडवो देवदूत जावंक आसा कशें जावचें पयलें मिंगेला बरी देवा सारकें वायट नाश करूंक प्रयत्न करचें मेळेपण खोटेपण नाश करून बरेंच करूंक आमी केन्ना प्रयत्न करता त्या दाळा मिंगेले सारको देवदूत आमी हेरांक जाता भुरग्यांनो बरें चिंतून दवरा कॅम्पाक आयिल्ले भुरगे तशें हेर भुरग्यांनी वचून तुमी घरा सांगूंक आसा मागीर तुमकां काले जावंक सांगला म्हणून पयलें काले जायचें तुमी नांव बदलचें नाका नांव तेंता सर तुमचें नांव आसूं दीत पूण पयलें मायकल मिंगेल जावंक आसा देवा सारको जावंक आसा दुसरें देवाक आसात जाल्यार खंयचें ना म्हळ्यार आमी देवाचे सकत गाब्रियल आनी एकल्याक कुमोग करचें आनी एका भुरग्याक शिकोवंक जायनातल्या वेळार शिकोवंक जाता म्हूण ताका दय दिवचें आनी एकल्या कडेन म्हाका धांवोवंक जायना म्हाका बरोवंक जायना म्हाका भाशण करूंक जायना म्हाका सिंगींग करूंक जायना म्हणटा आसतना भुरग्यांनी ना तुका जाता म्हणून ताका पॉझिटीव बूस्ट दिवन करयेत म्हूण ताका प्रोत्साहन दिता आसतना तूं गेब्रियल जाताय गाब्रियल बडो जाताय आनी एकल्याक प्रोत्साहन दिवचो आदार दिवचो बडवो जाताय श्रेश्ठ बडो जाताय आनी तिसरें राफायल थोडे फुडें आमकां पिडा येता आसतना अत्मेक जावं दी कुडीची जावन पुडी आनी कश्टांत आसतना आनी एकल्याक बोरें करता आसतना आनी एकल्याक कितें मागता आसतना देवाची गूण करची सकत देव जेजू बाळकाच्या रुपकार आयिल्लो तसो आमकां देवाचे सकत
तोच आमकां देवा सारको, कित्याक देवाच्या सैमाचो तो देवाचो दुसरो जण, सांती समिताचो दुसरो जण देवाचो पूत, आनी पिडेस्तां गूण केल्लो जेजू. कितें म्हणटा आमी दैवीक वयज म्हूण नांव वाडलो, आनी तूं आमकां गूण करता, देवाचे गूण कशें सख दिता. आनी एकल्याक आमी बरें करूंक, आनी एकल्याच्या गरजान भोंवूंक, आनी एकल्या पिडेस्ताक मागता आसतना, ताका वखदाची कुमक दिता आसतना आमी देवाचे गूण कशें सख हेरान दिता. पळय, 3 रितींनी आमी ते एक जण बडवे जावयात. पयलें देवा सारके मिगेला बरी, देवाचे सगत गाब्रिएला बरी, आनी देवान गूण कशें सखेत आमी राफायला बरी जावचे. भुरग्यांनो, तुमकां धाकट्यो 2 काणयो सांगून म्हजो शर्मा वाकेर करता. जायत गे? जायत म्हणून धाकट्यो 2 काणयो. हळे, हांवें सांगलें आनी एकल्या खातीर आमी बडवे जायचे म्हणून, आनी एकल्याक आमी श्रेश्ठ देवदूत जायचे म्हणून. पयलें, आसाद जाल्लें कंचनसना, आसाद जाल्लें कंचनसना. त्या देखून आनी एकल्या उत्तेजन दिता आसतना आमी आमी बडवे जाता म्हणून हांवें तुमकां सांगलें. एक उदाहरण हांवें दिवचें जाल्यार पळय, एक फावटी व्हिडिओ तुमी पळयलो आसतलो. बुद्धिमांद्या भुरग्यांक, डिफरंटली एबल्ड भुरग्यांक, मेंटली चॅलेंज भुरग्यांक एक कॉम्पिटिशन आसलें, आनी सगळ्या भुरग्यांक धांवूंक 10-15 जाणां भुरगीं धांवतालीं. धांवता आसतना कालें जालें, एक भुरगें पडलें. त्या वेळार कालें केलें उरल्यांनी सक्कड भुरगीं रावलीं, 15 जाणां भुरगीं रावलीं. पडल्या भुरग्याक उखोवन सांगाता गेलीं. सगळो लोक तांच्या मुखार लजेन आनी दोळ्यान दुकान घालून उबो रावलो, आनी त्या भुरग्यांक शाबासकी पटयली. सोमासलीं भुरगीं, सोमासले मनशां कालें करतात, पडल्या व्यक्तीच्या गुड्डावणी धांवतीत. पूण हांगासर तकलेंत अस्कत आसलीं भुरगीं कितें करतात पळया. एक भुरगें पडलें म्हणून ताका चिल्लून दणतून वचोनात रावलीं, सक्कडां रावलीं, ताका उखल्लें आनी सांगाता उखोवन गेलीं. सक्कडांक वडांक आमकां लज तांणी घालें. पळय भुरग्यांनो, आनी एका भुरग्याक तोमाशे करूंक सुलाब, आनी एका भुरग्याक सकयल लोटून घालूंक सुलाब, आनी एकल्याच्या वयर दांडटून धांवूंक सुलाब. पूण असली आमचे सकत दाखयता आसतना आमी देवा सारके जाता, देवाचे सकत जाता, देवान गूण कशें सकत जाता. पळय, धाकटी काणी. आनी दुसरी आनी निमाणी काणी. एक फावटी एका भुरग्याक कॅन्सर जालें. कॅन्सर जाल्या उपरांत आमी म्हणटा ताका केमोथेरपी करूंक आसता. आयका लागीं केमोथेरपी म्हणलो शब्द आयका लागीं. केमो म्हळ्यार उलपावचें. तांचे कॅन्सराचे सेल्स ते जीव कण आसले उलपावच्या खातीर ज्यो वस्तू भोळादीक स्ट्रॉंग इंजेक्शनां दिवची, ताका केमोथेरपी म्हणटा. त्या वेळार कालें जाता, थोडे फावटी नाक्षू चलतात, सगळें आंग चिवळोन येता, केंस जडटात सकाळचे जड. एका भुरग्याक तशें केमोथेरपी दिवन केंस जडले, आनी त्या भुरग्याक मागीर इस्कला वचोन परतून सुरू करता आसतना ताका लज, आतां कालें करचें म्हणून सकाळ म्हाका तोमाशे करतली. हॅट घालून वचोंक नाय, वचोंक ना. घाल्यारय सकाळां कळटा म्हजे केंस गेल्यार देखून हॅट घाला म्हणून. देखून भुरगें बारीक बेजाराय नासलें. तरी वडिलांच्या परसान भुरगें इस्कालाक गेले, आनी इस्कालाक येता भुरग्याक अजाप. कालें जाल्लें ताच्या क्लासीच्या सक्कड भुरग्यांनी माथ्याचे केंस पुरात आसलें बोर मंडेकर आयिल्लीं. कित्याक त्या एका भुरग्याक बोर मंडेकर येवंक, मंडो सगळो तकलो करून येवंक मस्तूप गणून बेजार जाता, लज दिसता. देखून आमी सक्कड बोर मंडेकर या, आमी खाली मंड्यार या म्हणून. कितलें बरें पळय. ह्या रितीन मोगाच्या भुरग्यांनो, आमी आनी एकल्याक उत्तेजन दिता आसतना, आनी एकल्याक बॉल दिता आसतना, आनी एकल्याक कश्ट आसतना गूण करून प्रयत्न करता आसतना आमी देवदूत जाता, आमी बडवे जाता. म्हज्या मोगाच्या भावनान भयणीनो, आमी वडिलां ही भुरग्यांची भास आमकां सगळ्यांक समजाली. तर अशें करूंक आनी आमी एकामेकाक देवदूत जावंक, देवा सारकें जावंक, देवाचे सकत हेरांक दिवंक, आनी देवान गूण कशें सकत हेरांक थंय दिवंक उदार मनाची जावया. देवाचें हजरपण हेरांक आमच्या जिणेद्वारे प्रस्तूत करया. आनी जेजू बळोक देव असलो मनीस आसलो, आमी मनीस जावन हेरांक देवदूत जावया. आमेन.